काल PWD मिनिस्टरान स्मार्ट मिटराचेर आनी वाडिल्ली बिलांचेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वचून एक स्टंट केलो आनी पावर मिनिस्टर सुदीनबाब ढवळीकर अलायस रामकृष्ण ढवळीकर हांच्यांनी बोट चीफ मिनिस्टराक आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दाखयलें. रोखडेच चीफ मिनिस्टरान स्मार्ट मिटर बसोवपाचेर स्टॉप ऑर्डर काडली. जावं देर आई दुरुस्त आई. वी वेलकम द डिसिजन ऑफ चीफ मिनिस्टर. आता प्रश्न पडटा तो 890 कोटीचो म्हणजे 890 करोडचो जे आमच्या लोकांचे जनतेचे टॅक्स पेयराचो पयसो आसा. हांवें हो इश्यू 17 एप्रील 2026 रेज केल्लो आनी हांवें क्लियरली सांगिल्लें की जी LAQची म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली क्वेश्चनाची उत्तरां आमकां पावर मिनिस्टर रामकृष्ण ढवळीकराच्या नांवार मेळ्ळ्या तातूंत डडडडीत बरयलां की आउट ऑफ 890 crores ओनली 70 crores will be paid by the central government. Balance major portion of the amount will be burden on state government. म्हणटकीच वी डिमांड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी फिक्स्ड की बाबा एदी व्हडली ऑर्डर इतल्या पयशांची ऑर्डर तुम्ही विदाउट प्रॉपर स्टडी प्लेस कशी केली आणि हे पैसे तुम्ही रिकवर कशे करतले. आमी हाजेर लक्ष दवरून रावतले.